जेजुतें मोगाळ भाव भयणीनो, बाळक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयाराय जावन आमी आदारून आसच्या नोव्हेनाच्या 7व्या दिसाच्या देवस्तुतेक तुमकां सर्वांक माया मोगाचो स्वागत। आयच्या नियाळाचो विशय जावन आसा शिकाप दिवं उजवाड काळोखाची कामां मोड। शिकपाचो प्रमुख उद्देश मोतीची वाडावळ आनी हाचे मुखांत्र सगळ्या व्यक्तित्वाचें विकासन। जेन्ना मनशाचें शिकाप उंचायेक पावता तेन्ना ताचें व्यक्तित्वूय उंचायेक पावोंक जाय, म्हणजे हेरांक समजून सगळ्यां संगी एकवटान आनी माया मोगान जिवंक आदार दिवचें तसलें जावंक जाय। आदीं आशिल्ल्याच्या की आमचें शिकाप कितल्याकी सडलां, आमच्या मालगाड्यांच्या की आमी चड शिकपी जाल्यां। आमच्या ह्या शिकपाक सरी जावन झगडीं खुणी हल्ले झुजां उणें जायचीं आसलीं, पूण तीं सोडूनच आसात। विज्ञान आनी तंत्रज्ञानाच्या अभिवृद्धेक लागून आमकां मुनजंदीचेर आनी हेर संगतीचेर चड कंट्रोल मेळ्ळा। जिवीत सालिसायाचें जालां तरी आमचे आतंक वाडल्यात। डिप्रेशन निराशा सडल्या, कित्याक आमच्या शिकपाचो परिणाम जावन भायल्यान बदलावान आयल्या शिवाय खरें रुपांतर जावंक ना। निकोदेमान नियमशास्त्रांत शिकाप जोडलें तरी तो जेजू सरशी येता, ताचेर हांव आत्मीक उजवाड सोडटा, जिवितांत बदलावान हाडटा, जेजूचो शितसो जाता। म्हजें शिकाप म्हजे थंय खंय बदलावान वा रुपांतरपण हाडूंक कितलें सकलां म्हूण आमी हर एकल्या नियाळ करूंक फावो। आयच्या मिसा वेळा हे कृपे देण्या खातीर मागया। तशेंच आज सर मालगाड्यां आनी पिडेस्तां पासून तांची शुश्रुशा करच्या दाक्तेरां, नर्सां आनी घरा तांची सेवा करतल्यां पासून मागया। आतां आमी सर उबी रावया आनी गायन पंगडा सवें प्रवेश गीत गावन मिसाच्या पवित्र बलिदानाक सुरवात मागया। उबी रावया। संतोषान उल्हासान दिवाशी काळसा बलिदान भेटून बापा मंदिरांत जमल्या। भक्ती मौनान कालत्या काळसान कुटमा स्पिरितान महिमा तुजी सदा संतोषान गायता। उतार तुजे आयकोंक आशिता, जियेते फाटच्या कृपा मागता। जिविताच्या उंड्याक त्रिकता, सासणेची विधी म्हूण पळता। संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळसा बलिदान भेटूंक बापा मंदिरांत जमल्या। भक्ती मनान कालत्या काळजान कुटमा स्पिरितान महिमा तुजी सदा संतोषान गायता। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन। आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं। बाळका जेजुतें म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, नोव्हेनाचो 7वो दीस हो आनी ह्या 7व्या दिसा आमी शिकपा विशीं आनी आमच्या वाडावळी विशीं आमी नियाळ करतले। बाळक जेजू म्हणटा, कितलो चड तूं म्हजो मोग करताय, म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां।
देखून हर एक दिसा सकाळींसर हांगासर आमी ह्या देवतेंपलांत जमता आनी ताचें उतर आयकून ताचे बरी जावंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आमची वाडावळ जेजूच्या वाडावळी बरपणे देवाक मानवलो तसलो जावंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. जायते फावटी आमी मिसाक वेता, देवाचें उतर आयकता, तसो नियाळ आमी करता, तरी आमच्या जिवितांत बदल घडना. आमी केल्ल्या सहपतकांची दूख धरून जेजू लागचें बक्षांनी मागून ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावती वांटो घेवचे खातीर आमकां सत आमी तयार करया. हांव पत्की सरपदीदार देवाक आनी तुमकां बाप भयणीनो मुसकोन्या वसर सांगता, मनात चिंतून तनात सरून वायटा धरून आनी बरें सरून आमी जाय तितलीं पतकां केल्यान ओमुसो अपराध, ओमुसो अपराध, ओमुसो बोर अपराध. ह्या पासत बगेन सदांच अंपार मरयेक आनी तुमकां बाप भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस प्रतिफलाकी विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत Krista kakutkun, Krista kakutkun, Somya kakutkun, Somya kakutkun. Pratuya प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोठसन साकून दोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली त्या ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती सोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. एफेस घरांक बरयलेल्या पत्रांतलें वाचप. एक काळार तुमी अंधकार जावन आसल्यात, आतां सोम्यतेय तुमी उजवाड जावंक पावल्यात. देखून उजवाडाच्या भुरग्यां बरी चला, कित्याक सर्व बरेपण, पवित्रपण आनी सात्विकपण उपजता उजवाडांतावन. सोम्याक कितें मानवता तें सोदून काडूंक शिका. काळोखाच्या निर्फळ कामांनी हात घालूंक वचनाकात. तितलेंच न्हय, तसल्या कामांचेर तुमी निशेध उसारा. ती गुटान करतात ते विशीं उलोवंक पर्यंत लज दिसता. पूण सगळ्यो वस्तू उजवाडाक हाडटस तांचें निस्वरूप आमकां कळटा. कित्याक कसलीय वस्त उजवाडाक हाडटस ती उजवळटा. देखून आमी अशें गायन करता. न्हिदून पडलेल्या जागो जा, मेल्ल्यांतलो ऊठ, क्रिस्त तुजेर परजळ घालतलो. देखून तुमचे साले विशयान तुमी वर्ते सत्रायेर रावा. तुमी बुद्धवंतां बरी चलत जाय, बोध नातल्या बरी न्हय. देवाचें उतर हें. तुझे धर्मशास्त्र पढ़ता ती शांतीची येता. तुझे धर्मशास्त्र
पळताती शांतीची येता. तुझे धर्मशास्त्र पाळतात ती शांतीची येतात. तिंके दिन्स आदलून पडाना. तुझे कायदे आनी नियम हांव पाळता. सर म्हज्यो कर्म्यो तुझ्या दोळ्या मुखार आसा. तुझे दर्शन पळताती शांतीची येता. तूं म्हाका तुजी विधी नियमा शिकयता देखून मुझे वोंट तुजी स्तुती गाव. सर तुज्यो आज्ञा नीतीच्यो देखून मुजी जीभ तुजी उतरां वर्णू. तुझे दर्शन पळताती शांतीची येता. तुझे दर्शन पळताती शांतीची येता. हालेलुया 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 हालेलुया. सतस हांव तुका सांगता परत्यान जल्मले खरीत कोणाकच देवाचे रास पळोवंक तांचे ना. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. फारिदेवांच्या वर्गांतलो निकोदेम नांवाचो जुदेवांचो अधिकारी एक राती जेजू सरशी येवन म्हणालो, मेस्त्री, तूं देवान धाडलेलो शिकोणदार म्हूण आमी जाणाव. आपणा सवें देव आसले करीत तूं करताय तसली असर्या कोणाच्यांनी करूंक साध्य ना. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सतस हांव तुका सांगता, परत्यान जल्मल्ल्या करीत कोणाकच देवाचें राज पळोवंक तांगचें ना. निकोदेम ताका म्हणालो, मनशान म्हातारो जातच परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार कशें? आपल्या आवयचे कुशीन परत्यान रिगोवन ताणें जल्म घेवयेतवे. जेजून जाप दिली, सतस हांव तुका सांगता, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मले करीत कोणूच देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक शकचो ना. रक्तमासांतान जल्मता ते रक्तमासच, आत्म्यातान जल्मता ते आत्मीक स्वरुपाचें. तुमी परत्यान जल्म जाय म्हूण हांव सांगलें म्हूण तुमी अजाप पावनाकात. वारें आपणाक खुशी आसा तें वळटा, ताचो आवाज तुका आयकता, तरी पूण तें खंय तावन वेता आनी खंय वेता तें तूं नेणाय. पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मल्ल्या हर एकल्याकी अशेंच घडटा. देवाचें उतर हें तुका क्रिस्ता. बाळका जेजुतें म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, नोवेनाचो 7वो दीस हो. जेजू मानवल्लो जालो
जन्मायेन आनी प्रायेन वाडलो हो जावन आसा फेस्ताचो विशय. आमी जेजू सारक्या बरी जावचे जाल्यार ताचे बरीच वाडोवंक आसा. देखून हर एका दिसा दुसरो नियाळ आमी काडून आमी नियाळ आयकला आनी आज शिकपा विशीं आमी थोडो वेळ नियाळ करया. 21 शतमान हे आधुनीक काळ. पयले सुवातेर शिकप आमकां कितें करता, शिकपाचो प्रतिफळ कसलो, शिकपातून मेळचो तो लाभ कसलो म्हणल्यार आमी पळोवया. पयले सुवातेर शिकप आमकां माहेत दिता. इट गिव्स अस इन्फॉर्मेशन. आमकां ज्ञान दिता, आमची गिन्यान वाडयता. एका उतरान सांगचें जाल्यार सगळ्या व्यक्तित्वाचे मोतीचे विकास जाता आनी आमचो आत्मविश्वास म्हणटा आमी कॉन्फिडन्स चडटा. दुसऱ्यान शिकप एका मनशाचें व्यक्तित्व रुपीत करता, आपल्याचें व्यक्तित्व विस्तारयता. मात्र न्ही शिकप आनी बरें शिकप बऱ्या कामाक दार उगडटा. मात्र न्ही आमची आर्थीक स्थिती सडटा, आर्थीक भद्रती फायनान्शियल सेक्युरिटी आमकां मेळटा. शिकप्यांतय सोंसणीकाय वा सोंसाप आमी म्हणटा पळोवंक मेळटा. प्रत्येक जावन दुसऱ्यांतय जाती खातीरय संस्कृतायेंतय आमकां सोंसाप सोंसणीकाय आसा जाता. हेलेन केलर म्हणटा शिकपाचो श्रेश्ठ प्रतिफळ जावन आसा सोंसणीकाय. द हायेस्ट रिजल्ट ऑफ एज्युकेशन इज टॉलरन्स. कितलें चड म्हाका शिकप आसा गी तितलें चड समाजान जियोंक ती सोंसणीकाय आसूंक जाय. देखून आमच्या भारत देशांत प्रत्येक तरुण मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो मस्त धर्माचे आसात आमी, विविध जाती खातीरचे आमी आसा, तांचे मदें जियोंक आमकां शिकप शिकयता. शिकप उक्तें मन आनी उक्तें काळीज आसा करता. दुसऱ्याच्या सलाहेंक दुसऱ्यांच्या
शिकप आमकां गरजेचें आनी शिकपा वरवीं कितें जाता म्हणलें आमी पळयलें. पूण मोगाच्या न्हू शिकपा वरवीं सगळें बरेंच न्ही. शिकप आसलें मनीस केदाळे बरें मनीसच न्ही, बरेंच रावन उरनात. पूण शिकप आसलेंच कामां काळोखाची कामांय करनासात. शिकपा मदें राग, मोसोर, स्वार्थ, अहंकार, गर्व, संबंदीत फूट, आर्थीक समस्ये, लैंगीक सडिळाई वर्सतना कितें जाता. ह्यो संगती शिकपा मदें वर्सतना दुसऱ्या संगतीक अवकाश करून दिता. कुणेक व्याभिचाराक, अत्याचाराक, आतंकवादाक, टेररिझम हाका पुरा अवकाश करून दिता आमचें तें आसलें तें दुर्गुण. उदाहरण दिवचें जाल्यार पळया बिन लाडन तो सिवील इंजिनियर करून आसलो, मात्र न्ही आत्मीक रिलिजियस लिडर तो जावन आसलो. ह्याच बिन लाडनान ताच्या त्या मेळाच्या दोगांक वा मस्त जाणांक अमेरिकांतच पायलट जावंक तरबेती दिवन धाडिल्ले. आनी त्याच दोग पायलट अमेरिकांतच शिकिल्ले. तुमी पळयलें जावंक आसता पुरो त्या ट्विन टावर्सांक कशें विमान मदेंच वचून सगळीं दोन ती टावर्स शिकले म्हणचे बरी केल्ली म्हणून. शिकपी मनीस पूण शिकून नातिल्ले मनीस. आदल्या वर्सा दिल्लींत जाल्ली ती खबर. आफ्ताब म्हणलो कॉल सेंटरान काम करचो. श्रद्धा ताच्या फियांजाची कूड 35 पीस करून फ्रिजांत दवरली. तें घडीत आमी आयकलां. शिकपी मनीस पूण शिकून ताचें तें नातिल्लें. हैदराबादांत आदल्या वर्सा जाल्ली गजाल. बी चंद्रा मोहन BCom डिग्री आसलो, स्टॉक मार्केटीन ट्रेडिंग करचो. ताणें आपल्या बायलेक कुटके कुटके करून फातर कुटके करच्या मिशिनांत बायलेच्या कुडीचे कुटके कुटके करून फ्रिजांत दवरलें. म्हणटा आसतना मोगाचें न्हू शिकप आमचें तें बदलावन हाडूंक जाय, पूण थोडे फुडें हाडिना. कित्याक शिकपा मदें हांवें सांगले प्रमाणे दुसरे समस्ये मेतेर जाता आसतना ती आमची वाडावळ जायना, वाडावळ स्थगीत जाता, वाडावळ बंद पडटा. तर शिकप आनी क्रिस्ती मौल्यां सोडूंक जाय. शिकप आनी क्रिस्ती बाबत उट्टूक मेळूंक जाय. तेदळा मात्र आमी जेजू सारकें जावंक पावतले. पण आयचें देवाचें उतर कितें सांगता. पयल्या वाचपांत आमी आयकलें एफेसकारांक बरयल्ल्या सांत पावलान एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तुमचे साली विशांत तुमी वर्ते सत्रायेन रावा. तुमी बुद्धवंतां बरी जाल्यार जाय, बूद नातिल्ले बरी न्हय. सांत पावलून एफेसकारांक सांगचें, तांकां बूद दिवचें आनी सांगचें तुमी काळोखांत चला नाकात, उजवाडांत चला. म्हळ्यार बऱ्यो करून तुमी करा. बुद्धवंतां बरी तुमी जाल्यार जाय, बूद नातिल्ले बरी न्हय. आयचें किर्तन भोव वापरपाचें किर्तन अशें सांगता. तुजें धर्मशस्त्र पाळतात तीं शांतीन जियेतात. तूं म्हाका तुजें विधी नियम शिकयताय. तुजें धर्मशस्त्र म्हजो आनंद. मोगाचें न्हू पोरन्यासोल्ल्यान देवाचें धर्मशस्त्र, देवाची विधी नियमां आनंद दितली. म्हळ्यार कोण देवाच्या उतराचेर नियाळ करता, देवाच्या उतरा प्रमाणे ताचें जिवीत मांडून हाडटा, तांकां भरपूर आनंद मेळटा म्हणटा आयचें किर्तन. आनी आयच्या वांजेल्यांत आमी आयकलें जुवांच्या 3ऱ्या अध्यायांत 1-8 वळ. फारिसेवाच्या वर्गांतलो निकोदेम नांवाचो शिकोणदार आनी जाणारी, धर्मशास्त्र बऱ्या रितीन समजल्लो, धर्मशास्त्रा विशीं एक एक्सपर्ट आसलो जाणारी जुदेवांचो अधिकारी गुपीत जेजूक मेळोंक वेता. ताची जन्माई देवाच्या राज्याक तो ताका बगता की आनीक येवंक पावोंक ना म्हणून. देखून गुपीत तरी रितीन तो जेजूक मेळटा आनी पवित्रत्म्या विशीं समजूंक तो आशेता. म्हळ्यार हो जुदेवांचो अधिकारी
शिकोवणार जाणारे ताचें तें खालतेपण आसा आनी ताचें मन उक्तें आसले वरवीं तो जेजूक मेळोवंक येता आनी ताचें जिवनाचो तो परिवर्तन करता. पोरनेसल्ल्यांत मुन्यो त्या पुस्तकांत अध्याय 3 वळ 13 आनी 14 हातूंत आमकां वाचूंक मेळटा. ज्या मनशाक जन्माय मेळटा, ज्या मनशाक समजूनी लाभता तो बागी तिचो फायदो रुपयाच्या फायद्या प्रास व्हरतो, तिचो आदाय बंगारा प्रास व्हरतो. आनी कुर्साचो सांज हांव कार्मेलीत मिस्तेक ताच्या एसेंट ऑफ माउंट कार्मेल म्हणल्या पयल्या बुकांत 13व्या अध्यायांत तो अशें म्हणटा, तुका जेजूचो पाटलाव करूंक जाय तर पयलें ताच्या जिविताची माहेत घे, ताच्या तूं जिविताच्या विशयान शिकोवण्याची वळख कर आनी ताच्या वाटेन चलोवंक तूं प्रयत्न कर. जर तर मोगाच्यान आमी जेजूच्या सारक्या बरी जावंक आशेतां, देवाचें प्रतिबिंब आमकां जावंक जाय जर पयल्या सुवातेर आमी ताचे विशयांत, देवा विशयांत, जेजू विशयांत पवित्र पुस्तकांत आमी शिकोवंक जाय. त्या दाळा मात केदाळा आमकां शिकप मेळटा की ज्ञान मेळटा की देवा विशयांत आनी जेजू विशयांत, त्या दाळा ताचें बरी जावंक, ताचे सारकें आमचे सारकें करूंक, देवाचें प्रतिबिंब जावंक आमकां खंडीत जावन प्रेरण मेळटा. निमाणें थोडीं सवालां आमकां आमी आज विचारूंक जाय. बाळूकजीच्या नोवेनाक आमी सदांच येता, 9 दिसांचें नोवेन आमी करता, तरी ह्या नोवेनांत थावन आमच्या जिवितांत कितेंय जावंक जाय, देवाचें उतर ताचें आनी ताचो नियाळ आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजांत खंय आसा थंय बदलावन हाडूंक जाय. देखून 1-2 सवालां आमचें शिकप, आमचें थंय परिवर्तन हाडच्यांत कितलें परिणामकारी जालां. आमचें शिकप थोड्यांक व्हडल्यो व्हडल्यो सनद डिग्री आसूंक पुरो, बरें काम आसूंक पुरो, आर्थीक भद्रती आसूंक पुरो, तरी आमच्या जिवितांत क्रिस्ती मौल्यां, आमच्या जिवितांत परिवर्तन हें शिकप हाडलांक येना. आनी दुसरें सवाल, आमच्या भावार्था विशीं, आमच्या क्रिस्तांव धर्मा विशीं, आमच्या इगर्जमातेच्या शिकवणे विशीं कितली समजणी आमकां क्रिस्तांवांक आसा. म्हजो भावार्थ हांव कितलो जाणा, अन्य धर्माची येता आसतना जावं पुरो प्रोटेस्टंट भाव भयणी आमच्या घरा येवन मस्त सवालां विचारता आसतना, बायबला विशयांत आमकां विचारता आसतना, जेजू विशयांत विचारता आसतना, मोरये विशयांत विचारता आसतना आमची जन्माय कितली, तांकां प्रत्युत्तर रेस्पॉन्ड करूंक आमी सकतांव घेना, वा वगेत रावन तांणी सांगिल्लें तें आयकून तांच्या भावार्थाक आमी बोलतांव घेना. पळय मोगाच्या भावन भयणीनो, पयल्या सुवातेर आमी आमच्या कुटुंबांत भुरग्यांक शिकोवंक प्रोत्साव दिवचे. जाता तितलें प्रोत्साव तुमी करा भुरग्यांक, व्हडल्या हायर एज्युकेशनय दिया. आनी जर तर शेत सांबारा कोणाक शिकोवंक जाय जाल्यार भुरग्यांक कुमो करूंक आमी करूंक जाय. तें आमचें कर्तव्य क्रिस्ती भावार्थांचें. उपरांत हे सिवील स्टडी मात्र पावना मोगाच्या न्हू, आमकां क्रिस्तांवांक क्रिस्तांव धर्मा विशयांत, आमच्या धर्मा विशयांत, आमच्या इगर्जमातेच्या शिकवणे विशयांत माहीत जावंक आसूंक जाय. देखून बायबला विशयांत मात्र न्ही, बायबल विवर म्हणटा, बायबल कॉमेंट्री. आनी ह्या दियेसीजींत ह्या वर्सांनी 2-3 वर्सांनी सगळो बायबल क्रिस्ती पर्जीन वाचिचे म्हणून बीस साहेबान सांगलां. देखून प्रत्येक तरान आमी प्रयत्न करूंक जाय. पोरण्या सोल्ल्यांतले नव्या सोल्ल्यांतले हर एक तो बूक आमी वाचूंक प्रयत्न करूंक जाय. मात्र न्ही तसो विवारी आमकां समजूंक जाय. देखून मोगाच्या न्हू आयच्या दिसान मस्त आमी बायबल कॉमेंट्री आसात. कितल्या घरांनी आमच्या घरांनी बायबल कॉमेंट्री आसात. कितलो वेळ आमी इल्ल्या त्या बायबला विशयांत वाचून नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करता. तितलें मात्र न्ही सांता भक्ताची वळख आमकां जाय. तितलें मात्र न्ही रेतिऱ्यो आमकां जाय. तितलें मात्र न्ही बरे प्रसंग आमकां जाय. त्या प्रसंगा द्वारे आमचें क्रिस्ती जिवीत उर्तेचन करूंक जाय, उर्बेत करूंक जाय. देखून मोगाच्या न्हू जायते फावटी आमी वॉट्सॅपार, युट्यूबार नाका जाल्ले पुरो मुवीज आनी कितें पळोवन वेळ करता. शिवाय आमच्या समर्थ विशयांत, आमच्या भावार्थ विशयांत, आमच्या बायबला विशयांत शिकोवंक आमी टायम काडिना.
तर आयचो विशयी शिकप आमकां बदलूंक जाय, आमचें परिवर्तन हाडूंक जाय. काळोखाची कामां आमच्या कुटुंबांत हांवन आमच्या वैयक्तीक जिवितांत हांवन आमी पयस हाडूंक जाय. तर शिकप देवाचें उतर नियाळ, मीस, शर्माव, रेतिऱ्यो आनी हेर संगत्यो आमकां जर तर कुमो करता जाल्यार ह्या वर्सा ह्या दिसांनी खंडी जावन आमी कित्याक ताच्या विशयान वेळ करचो नजो आनी आमकां आनीक चड शिकपी प्रत्येक तरान क्रिस्ती समर्थेंत आमच्या वावरतांत आनीक चड शिकपी करून आमचें कुटुंब बांदून हाडून जेजूचें सारकें जावन जेजूचें सारकें बरें जिवन आमच्या कुटुंबांत देवाच्या मोगाचें प्रतिबिंब जावंक प्रत्येक तरान ह्या दिसांनी आमी प्रयत्न करया. जीवन मुझे सुमिया वो ते देने मकान संसारिया पुईना जागे करे बलिदान पाकी चिने मुझे नेना बेटों कशी उतार खाली बापा तुझे विस्तार दर्यासारखी उतार खाली बापा तुझे विस्तार दर्यासारखी जीवन मुझे सुमिया वो तेरे मकाम संसारिया पुईनार जागे करे बलिदान. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जावन म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसायलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातून उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशी आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सव पदवीधरांनी सस्नाच्या देवा सव काळी आनी सव तें जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवेसनाची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हें तुजें आमकां आनीक देणे. आमच्या दिनवेसनाच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल सडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसारांनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Povit, 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 dulparanță survis putu. Sârcani sumsa, burla tuja vibhavan, vum sârgin tu ca cei. Survis puraci navi, e tata ca cei.
सर्गी तुकाचे बापा कोरस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता सांग ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक बेच्या आदीं जेजू मुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavat so good purgatoria. Somya Jesu तुझे मरण आम्ही समारता तुझे पुन्हा जीवन पो आम्ही करता तुझा येण्या सोम्या जेजू आम्ही तृप्ता बापा जेजूच्या मरणासवानी पुनर्जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवितसो उंडो आणि सोडूनेचे काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुलत कर तांकां आनी तुजे इश्ट गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाच्या माये संगती भगवान धर्मदूता आनी सौरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पत्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुरंद्राची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आतां धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले आम बक्षिता तशें आमचें पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गेंचें बाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें
बरोबर शानत रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतेन सर पातकांत सुटई आनी सर्व आकांतांतले वाटई तारास्वटके पदवी आनी महिमा सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या पूण तुजे पयस सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं तुमचे सोय असो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कपूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कपूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शिक. ही देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शिळेच्या जेवणाक आपेली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण ज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया, निट्ट बसया. शिकप दिव उजवाड, काळोखाची कामां मोड. आमकां मेळिल्ल्या शिकपा खातीर, जोडलेल्या जाणवये खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. हे शिकप जोडचे ते जावं तर म्हजे आवय बापूय, म्हजी टिचरां आनी हेर कोणी म्हाका शिकप जोडूंक आदार दिल्ल्या खातीर देवाक आमी दिनवासुया. शिकप न्ही मात्र इस्कॉलाचें, कॉलेजीचें, न्ही मात्र थोड्या वेळा काळाक शिकप मरता पर्यंत. जेजू ताच्या पवित्र आत्म्या मुखांतर, संदर्भा मुखांतर, व्यक्ती मुखांतर, जिविताच्या गडिता मुखांतर म्हाका शिक्षीत करतना हांवें उक्तें मौन आनी उक्तें काळीज आसा करच्याक देवाचो आदार मागया. ह्या नोवेनाचें बेसांव, ह्या पवित्र युकरिस्ताची कृपा जे कोणाक आमकां धाडूंक जाय तांचो उडास आमी काडया. प्रत्येक जावन शिकपा शेतांत वावर करतल्यांक ही कृपा आमी धाडून दिवया. सावकास आमचे दोळे उगडन मुखल्या प्रार्थनाक तयार जावया. प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडचे म्हूण तुवें येवचेलय. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिन वसनासो याज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आपली तुजी सोडवून सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सस्नाक वाकणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थयता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वड उपकार. दे करून बसा. बोन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेची सकाळ मागता. गुड मॉर्निंग. बाळक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयारी जावन 7व्या दिसाचें नोवेन आज आमी समरंते आसा आनी विशयी आमी येदोळचो समजून घेतलेले प्रमाणे
शिकाप दिव उजवाड काळोखाची कामां मोड आनी आयचो दीस सर्व पिडेस्त आनी प्रायवंत पसोत तशेंच तांची सेवा करतेल्या धाकटेर आनी नर्सां पसोती आमी भेटयलेले जावन आसा. शिकपा विशयंत अपुर्बायेचो नियाळ दिवन ही शिकाप आमकां कशें जेजू बरी प्रायेन आनी जाणवायेन देवाक आनी पेल्याक मानवलो जावन वाडोवंक जाय म्हणून नियाळ दिल्ले जावन आसात. ह्या मिसाचे प्रधान याजक मनदीक बाब आल्फ्रेड मिनेझस, आमचीच खर्मिलेत याजक गांवान आग्रारची, प्रस्तुत कुशालनगरच्या आमच्या नवी सिटीचे थंयसरच्या नोविसांक तरबेत करचे तरबेतदार. तुमकां कळीत आसा काल हांवें सांगिल्लें आमकां कर्मिलितांक 13 वर्सांची तरबेती आसा आनी ह्या 13 वर्सांत 1 वर्स प्रत्येक जावन कर्मिलीत वडदी विशयंत कर्मिलीत आध्यात्मिकपणा विशयंत तरबेत मेळटा आनी ती तरबेत आखेर जातच तांकां जे कितें आमी नेस्तांव हो लोभ मेळटा. मात न्ही तांणी 3 आंगवण्यो करूंक आसात, दुबळेकायेची, विधेयपणाची आनी निश्कळपणाची. असल्या ब्रदर्सांक तरबेत करचेंच बाब आल्फ्रेडाचें मिसांव. मात न्ही तांणी स्पेनांत उंचलें शिकाप जोडलेलें आसा. आमच्या लागशिल्ल्या राणीपुरा ऋषिवनांत तांणी निर्देशक जावन डिरेक्टर जावन सेवा दिल्ली आसा. आज ह्या सकाळींच्या वेळा आमचे संगी आसून हे मिसाचें बलिदान भेटोवन मागिल्ल्या आनी अपुर्बायेचो नियाळ दिल्या तांकां, तशेंच आज हांगासर आमचे संगी आमच्या प्रांत्याचे वडील आसात मनदीक बाब सिल्वेस्टर डिसोजा, तांचे सहायक फादर आर्चिबाल्ड गोन्साल्वीस, अल्फोन्स ब्रिट्टो आनी तांचे सेक्रेटरी विनोद लोबो, तशेंच आदी हांगासर आसले आतां मैसूराचे बाब लॅन्सी लुईस आसा आनी आमच्याच गोंयांताचे मालगडी आसा फादर जोसेफ आसा. हांकां सर्वांक ह्या दिसाचे दिनवास पेटोवन 2 ताळयो आमी दिवया. दोन निबडिनो पालयेचो दीस नोवेनाचो 8वो दीस तुजो पयलो मोक्कर पेल्याच्या मोगा बराबर म्हणचो विशय घेवन आमी नियाळता आसतना आमच्या फिरगजांनी आनी दियेसीजींत वावर करच्या 21 गवळीक आयोगां पासत आमी मागतेल्या. आज पिडेस्तांक समर्पिल्लो दीस आनी आज आनी फाल्यां हांगासर सकाळींच्या 8:30 तावन दनपाराच्या 1 वरां पर्यंत रक्तदान शिबीर आसा. तुमी ह्या शिबिरांत भाग घेवन रगतदान दिवन गरजेवंतसो जीव उरोवचे मिसांव मुखारसून व्हरचें म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. आयच्या दिसा आनी मुखल्या दिसांनी फेस्ता पर्यंत आमकां स्वयंसेवकाची गरज आसा. थोड्यांनी नांवां येदोळचो हांगासर दिल्यांत. तुमी दये करून सुमार 10:30 वरार सकयल कुजनांत मेळचें. मुखलो विवर आमी तुमकां थंयसर दिता. कुमसार जावंक ह्या नोवेनाच्या दिसांनी अपुर्व अवकाश आसा. हांगासर धार्मीक स्टॉलाच्या फाटल्यान याजक थंयसर कुमसाराक आसात आनी आज 10:30 मीस सर्व पिडेस्त भाव भयणी पासत भेटोवचें जावन आसा. तुमच्या घरांनी आसच्या प्रायवंतांक पिडेस्तांक ह्या मिसाक आपोवन हाडा. तांकां तांच्या जाग्यारच कुमसाराचो सक्रामेंत दिवची वेवस्था आमी केल्या. भोवन निबडिनो आज एक विशेष दीस कळयता गे कोणाक म्हणी ह्या पुणशेताक लक्ती जावन आयचो दीस एक विशेष आनी चारित्रीक. करेक्ट. हे पुणशेत म्हळ्यार जे काही आमी बसून आसा तें कॉन्सेक्रार करून सुमार 20 आनी 8 वर्सां संपली. म्हणजे 1996 इसवेंत जानेवारीच्या 11 तारखेर हे पुणशेत कॉन्सेक्रार केल्लें जावन आसा. म्हळ्यार बाळूक जेजूचें देवासांव त्या दिसा सुरवात केलें म्हूण न्ही. 1947 इसवेंत कर्मिलीत फ्राद ह्या गुड्याक आयिल्ले आनी तो वळतावन थंयसरचे जे हर एका ब्रेस्तार आमी कुमसाराक वेताव त्या चापलांत बाळूक जेजूचें देवासांव सुरवात केलें. म्हणटना तें आईचें कालचें देवासांव न्ही. पूण उपरांत हांगासर हें काटवण
हे पुणशेत बांदलें 1996 ह्या वर्सा म्हणजे 2008 वर्सां आदी. त्या देखून हो दीस चारित्रीक आमकां देवाचो अनुभव जोडूंक ताची बेसवां जोडूंक ताचें आराधन करूंक हो जागो आमी वापरता. म्हणटना मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, खंडीत जावन बाळका जेजूक आमी अर्घां दिवंक फावो. हें काटवून उबारचें जाल्यार हांगासर कोणाचीं नांवां नात. तुमी खंयसरी हांगासर पळया, ह्या सगळ्या गुड्या वयर खंयसरी कोणाचीं नांवां छापलेलीं नात. पूण हर एकल्यान तांचो वावर दिल्लो आसा, तांची देणगी दिल्ली आसा. ह्या सुमेस्त बऱ्या मनाच्या मनशांचो आज आमी मोगान उडास काडटा. थोडी हांगासर आसात, थोडी नात, थोडी अंतरल्यान. ह्या सुमेस्तांचो आमी उडास काडटा. पयल्यान पयलें देवाक आमी अर्घां दिता, हें देवाळ उबारूंक फावो केल्ल्या खातीर. मात्र न्ही ह्या देवळा मुखांतर, ह्या पुणशेता मुखांतर ताणें आमचेर वतलेल्या बेसांवा खातीर आनी हांगासर सेवा दिल्ल्या सुमेस्त कर्मिलीत याजकां पासून आनी उपरांत हांगासर आमी जोडलेल्या इश्टगते पासून, बऱ्या संबंद पासून आनी तांतल्या तांतूं हांगासर निस्वार्थपणी कांयच प्रेशर नासतना, दबाव नासतना सेवा दितल्या सर्व स्वयंसेवक पासून. त्या देखून हो दीस आमच्या मोतींत आमी उडास दवरया, धन्य देवाक अर्घां दिवया आनी जोरान ताळयो पेटोवन देवाक आमची स्तुती करया. आज आतां नोवेन जाल्या उपरांत पिडेस्तां बसोत एक विशेष मागणें आसतलें. सकड आमी नोवेना खातीर दिंबे घालया. प्रागाच्या बाळका जेजूचें नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगाता राव समजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशां सोयी जावन जियेलो, सवतराच्या खर्चांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकान दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मिस्र मना वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सरगर्जांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. मोगाच्या न्हंये घडी दोळे आमचे धांपून आमची मागणी ते सावा बाळका जेजू मुखार आमी दवरया. आयच्या दिसा आमकां शिकयल्या शिक्षकींचो आमी उगडास काडया. थोड्या शिक्षकांनी आमचेर एक बरो प्रभाव घाला. आज आमी कितें जावन आसा तें आमी तांचे तावन शिकल्या, तांचे पासत आमी मागया. म्हजें शिकप आनी ताचे मारिफत म्हाका फावो जाल्लें काम म्हाका रागाचो हंकाराचो व्यक्ती करीन अशें बगर खालतेपणाचो मोवाळेचो व्यक्ती करूंक जायसची कृपा बाळूक जेजू म्हाका फावो करून दी म्हण आमी मागया. आमच्या कुटुंबांनी आसच्या सर मालगड्यांक, पिडेस्तांक, धाकटुल्या भुरग्यांक, युवा जाणांक जेजू बाळका मुखार आमी दवरया आनी तांकां जायसची कृपा आनी मजत मागया. सांगाता आमी म्हणया, ए भाग्यवान जेजू बाळका, तुजी सर पदव्याच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात पिसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातीण उलो मारतल्या सक्तांक धयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. नुमान मरिये कृपेन भरलेले सुमे तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावट तुजे कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक.
Ani Deus put munisalo. Ani Deus put munisalo. Ani Deus put munisalo. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्यांक जिजबळ काम चिरबेसांकाल आणि कमचे मागणे महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्यांक जिजबळ काम चिरबेसांकाल आणि कमचे मागणे महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्यांक जिजबळ काम चिरबेसांकाल आणि कमचे मागणे जिजबळकाक मागणे ए अजपंच्या जिजबळका आमच्या बेजार काळजाचेर एका कुळतीची दिस्ट घाल म्हूण तुझे मुखार सर पडून आमी मागताव तुझे इतले बिरमतीन भरलेले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकारसून दी आनी इतले त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी काडमचे विलेक कश्ट आनी निराश पळोवन तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड बाप्पा आनी पवित्रत्म्या सांगता आमी तुका वरुणुच्याक सदां सर्वदा आमेन जेजू बळका वरवीं आमकां फोव जाल्या सर बरेपणाचो आमी उगडास काडया सांगता म्हणया ए बहुदार बळो जेजू तुजे मुखार आमी सर पडताव तुवें आमकां दया केल्या देवडा उपकारा खातीर आमच्या अर्ग भेटोवंक आमी आयल्याव तुज्या काकुळती आमी वर्णितल्याव तू जावन सायम सो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातणी तुजेर आमी दवरताव तुज्या अजपांच्या इमाची मरिफाक तुजी भोग सगळ्यांनी विसरून दे सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळत नातली दैवीक सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बळका जेजू आमेन मगाळ भाव भयणो आमी विशेष तरेन पिडेस्तां खातीर मागतेल्या आनी तांचेर आशिर्वाद आमी मागतेल्या कोण तरी पिडेस्तां कसर आसा जाल्यार दयेन तांणी मुखार येवंक जाता जाल्यार वेदी भावार येवन रावचें समेस्तनी ह्या आमच्या पिडेस्त भाव भयणी पासत आमी मागचें बावडतान मागचें मगाळ भाव भयणो बालेकेवंतांक न्हय बगार पिडेस्तांक मात्र वैजाची गरज म्हूण पासारलो जेजू सर्व तिंच्या पिड्यांनी वळवळून आसल्ल्यांक कुडियत्म्याची भलायकी आनी समाधान पाटयल्लो वैज जालो ताचेर पातयल्ल्यांक ताणें बरें केलें मेल्ल्यांक जिवंत केलें आनी आज त्याच जेजू वैजाची सकत आमच्या पिडेस्त भावंडांचेर वाडोवन दी म्हूण आमी विश्वासान मागया बावडतान मागया जे कितें आमी बावडतान विश्वासान मागताव खंडीत जावन तें आमकां सोमी फावो करता हो जावन आसा आमचो अनुभव आनी खंडीत जावन ही भलायकेची सकत जेजूची हर एक पिडेस्त भावा भयणींचेर वाडोवन दी म्हूण आमी प्रत्येक रितीन मागया हांगा हजर आसल्या पिडेस्त पासून मागया घरांत आसल्या पिडेस्त पासून आमी मागया समेस्त आमी जाणा आसल्या पिडेस्त पासून मागया समेस्तांक जेजू भलायकेचो वैज तांचेर हात दवरून तांकां बरें करून दी म्हूण आमी मागया दयाळा बापा पिडेन कश्टांच्या आमच्या भाव भयणीक आपली दूख वाटे विटे सोसून व्हरूंक करपा दी म्हूण तुजे लागीं मागतांव तुमची जबाब तुजे लागीं मागतांव आयक आमकां कनवळ्या बापा हांगासर आसच्या ह्या पिडेस्त भाव भयणीच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घालन तांकां संपूर्ण भलायकी सवकासाय आनी तृप्ती लाभय म्हूण मागतांव मोगाळा बापा ह्या भाव भयणीच्या दुखांत भागीदार जावन तांकां आदर दिवच्या कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांक तुज्या मोगान आनी समाधानान बर म्हूण मागतांव काकुळदारा बापा विविध पिढे अनवर आनी अक्लास आनी अकांतांनी आपले दिसरच्या निराधार आनी निर्गतीक पिडेस्तांचेर तुजे दयेचो उजवाड फांकय म्हूण मागतांव दयाळ बापा आस्पत्र्यांनी आनी प्रायवंताच्या घरांनी आसच्या पिडेस्त भाव भयणीक बरी भलायकी फावो कर तांकां शुश्रुशा दिवच्या धाकटे तशें नर्सांक तांचे सेवेंत सस्निकाय आनी दादोसकाय लाभय म्हूण मागतांव आमी कोणेसर पिडेस्तांगासर आसल्यार आमच्या भलायके पासत मागया समी आमकां आपड न्हू बरें करून दी आनी अशें आमी खुशालकायेन बऱ्या भलायकेंत आसून ताची स्तुती आनी महिमा गावंक आमकां तो फाव करून दी म्हूण आमी मागया
ही सर्व आमची मागणी बापाक भेटून आमी सांगात म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज संका येवं तुजी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा बापा अगणित काकोळदार आनी दयाळ तूं तुज्या वर्त्या मोगाची निशाणी जावन आसच्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्तान सर्गींच्या राजाची बरी खबर परगट केली आनी पिढे अनवर आनी वळवळतेल्यांक पर्याय दिलो या तुज्या उपकाराची प्रत्युपकारीची न्ही या पिढेस्त भाव भयणी थंय मुखारून वचोन दी तुजेर तांकां आसा तो भावार्थ तांचे थंय कडपा बरी तीर कर होच भावार्थ जावन दी तांकां आपल्या पिढे अनवरांतली बाचावी तुज्या परिमीत दयेक लालेवच्या आमच्या ह्या भावंडांक तुजी जाप जावं दी तांचे भलायकेचें देणे दी तांकां तुजो आदार संगी बरी भलायकी आनी कश्टांत ससणी खाई क्रिस्तांच्या सुमे मरिफा तुजे लागीं मागता आमेन. तकले बगावन जेजूचे आशिर्वाद मागया. समी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवें जी येता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. जेसू बाळका तुजे समोर आज भोगती येता तुवें केल्ले सर बरें पूण आमी न्ही याळता कस्तो कण साराय खालसांतली उसा सांगता दया कर म्हूण आमी परता मुनशा पोनान वाडोवंक तुजे बराबर सादी बोळी मौनाच्यात आमकां बावात बरवोश्यान मोगामय पासान जियोक आमकां तूं उर्बेस्त कर मुखार पुत्रा सोवे आमकां आमकां भगवंत कृष्णाचे गुरु और आमकां आमचे देव आमच्या दुश्मनांतले बापाचे भुताचे आनी पवित्र बाळूक जेजूच्या भक्तिकानो तुमकां सुमेस्तांक प्रणाम. बाळूक जेजूची वार्षिक परब ह्याच जानेवारीच्या 14 आनी 15 वेर आमी समरमता. फेस्ताचो संदेश असो आसा जेजू मानवल्लो जालो जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. ह्या फेस्ताची सुरवात जानेवारीच्या 4 तारखेर वोजांच्या पुरशांवा सांगाता सुरू जाता. हो वोजांचो पुरशांव ब्रेस्तार दीस सांजेच्या 4:30 वरार बागेवंत कुर्साची फिरगस कोरडेल हांगा तावन सुरू जाता. पुरशांव पुनशेताक पावतच बावटो उबारन ह्या फेस्ताक अधिकृत चालन आमी दितेल्या. त्या उपरांत 9 दिसांची नोवेना हांगसर चलतात. नोवेनाच्या दिसांनी 9 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार 7:30 वरार 9 वरार 10:30 वरार आनी 1 वरार ही सकड 5 मिसां कोंकणी भाशेंत आसतली. 10:30च्या मिसा उपरांत पवित्र एवकरिस्ताचें आराधन आसतलें. ह्या वेळार आमी तुमच्या सुमेस्ताच्या इराद्या पासत विशेष रितीन मागतले. 10:30चे आनी 1 वराचे मीस जाल्ले उपरांत सकड भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था केल्या. सांजेर 4 वरार मलयाळम 5 वरार इंग्लीश आनी 6 वरार कोंकणी भाशेंत 7:30 वरार कन्नडा भाशेंत मिसाचें बलिदान आसा. सांजेचें 6 वरांचें मीस उक्त्या मैदानार आसतलें. फेस्ताचो पयलो दीस जानेवारीची 14 तारीख आयतार. त्या दिसा मिसाचीं बलिदानां अशीं आसात.
सकाळींच्या 6 वरार कोंकणी भाशेन 7:30 वरार इंग्लीश भाशेन 9 वरार कोंकणी भाशेन 10:30 वरार कोंकणी भाशेन आणि 1 वरार कन्नड भाशेंत मिसाचें बलिदान आसतलें. 10:30 वरांचें मिसाचें बलिदान सक्कड पिडेस्त भावा भयणी पासत भेटोवचें जावन आसा. त्या दिसाचें संभ्रमीक फेस्ताचें मीस सांजेर 6 वरार कोंकणी भाशेन आसतलें. अदीक मनदीक ऑस्वर्ड जोसेफ लुईस, निवृत्त गवळी बापू, जयपूर दिएसीस हे मिसाचें बलिदान भेटयतले. फेस्ताचो दुसऱ्या दिसाचो दाबाजो जानेवारीच्या 15 तारखेर सोमारा दीस आमी संभ्रमतले. तो दीस रजेचो आनी मिसां अशीं आसात. सकाळींच्या 6 वरार 7:30 वरार 9 वरार कोंकणी भाशेंत मिसाचीं बलिदानां आसात. ह्या दिसाचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान सकाळींच्या 10:30 वरार कोंकणी भाशेंत अदीक मनदीक दोतोर फ्रांसीस सेरावो, शिवमोग्गा दिएसीसचे गवळी बाप भेटयतले. हे मीस सक्कड भुरग्यां पासत विशेष रितीन भेटोवचें जावन आसा. उपरांत 1 वरार मलयाळम भाशेंत मिसाचें बलिदान आसतलें. ह्या फेस्ताच्या दोनूय दिसा दनपारांच्या वेळार भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. ह्या 12 दिसांचो दाबाजो संजेच्या 6 वरांच्या मिसा सांगाता आखेर जाता. मीस जातच युकरिस्तीक पुरशां वाचतलो आनी उपरांत आमी बावटो देवोवन बाळका जेजून आमचेर वतल्या सर्व आशिर्वादां खातीर दिनवसतल्या आनी ह्या वर्साचो दाबाजो चलोवंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर ताका आमी अर्गां दितल्या. ह्या परबे सांगाता जानेवारीच्या 11 तारखेर आनी 12 तारखेर सकाळींच्या 8:30 तावन दनपाराच्या 1 वरा पर्यंत रक्तदान शिबीर आसतलें. रगत दान दिवन हेरांचो जीव वाचोवचें एक वर्तें काम करूंक हांगसर अवकाश आसा. नोवेनाच्या दिसांनी तुमकां हांगसर येवन बाळूक जेजूची आशिर्वादां जोडूंक आमी आपोवणें दिता. सुटावें कुमसार जावंक तुमकां हांगसर अवकाश आसा. तुमी येयात